जेजू संसार आयिल्लो सोडवणदार वय हां पूण जेजू देवाचो पूत न्हय ओ पूण देवाचो पूत म्हणटा हांव पूण तो देवाक समान न्हय ओके ओके देवाक समान न्हय तो हां, हां. देखून कितें बाप म्हणटा हांव तो तिके वयर हां हां जेजू देवाचो पूत तो पूत जाल्यार तिके सकयल देखून त्या आमी आज कितें त्रिंदाद म्हणटा हांव तेगी समासा म्हणटा हांव वय तो वळू एरियसान सांगले ते समासम न्हय विशय आतां पवित्रत्म्या विशयांत वय जे कितें निशयाच्या पवित्र सभेन महासभेन पुता विशयांत शिकयलें हां आतां वर्सां मुखारून येता आसतना आतां पवित्र आत्मो देवा समानगी हां क्रिस्ताच्या समानगी तो ओके तो ताची आयडेंटिटी कितें अस्मिताय कितें हां 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 तो कितें जावन आसा त्या विशयान सवालां उदेली वडोल तुम्ही म्हळें निसियाच्या महासभा आपयता आसतना चक्रवर्तीन ती सभा आपयली वय. आनी तातूंत लागीं लागीं 318 कोणा बिसायब आसले वय. आनी 2 म्हयने कोणा वय. ती सभा चल्ली म्हळें तुवें वय. विशय आसलो सादारण एकच कारण म्हूण सांगल्यार बाप आनी पूत एकच लेगी समासमगी वय. एरियसान काले म्हळें म्हूण सांगल्यार तो देवाचो पूत वय पूण देवाक समासम न्हय म्हणून वय. आतां हो विशय तो एक इत्यार्थ करचे खातीर इतल्या मनशांक एक विशय वय. कित्या खातीर इतलो लांब तेंप तांकां लागलो गे म्हणून म्हणजे एक क्युरियोसिटी वय समट आणि सावाला बघा समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत आदल्या फावटी मानादीक दोतोर राजेश रोजारियो हांच्या लागीं पवित्र सभेचे बाप या विशयांत आमी संवाद चलयलो आज आमी आनी एका विशयाचेर तांच्या लागीं संवाद चलयता तांचे परिचय आदले फावटी तुमकां हांवें केल्या तिळसिल्या आमच्या सेमिनारींत प्राध्यापक ते जावन आसात आनी तांणी अध्ययन केल्लो विशय देवशास्त्र आनी पवित्र सभेचे चरित्र ह्या विशयांत भोव अपुर्बायेन ते आमकां जाणवाय दिवंक जाणात आनी आज आमी तांच्या लागीं सोलोवचो संवाद आसा पवित्र सभेच्या सभा म्हूण सांगल्यार चर्च कावन्सिल्स म्हणून आसात ह्या विशयांत तांच्या लागीं आमी संवाद चलयता तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव मानादीक दोतोर राजेश रोजारियो हांकां स्वागत म्हणटा देव बरें करूं वेलकम थँक्यू फादर आमी पवित्र सभेची चरित्र शिकता आसतना थंयसर चर्च कावन्सिल्स म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा वय आतां हे चर्च कावन्सिल्स म्हळ्यार कितें गी म्हणून आनी ताच्या मागीर काल्या खातीर हे सभा आपयतले कोण आपयतले हे उद्देश कितें आसो आज आमी उलयता आसतना सिनोद सभा म्हणटा हांव सिनोडॅलिटी म्हणटा हांव सांगाता आमीक चलचें सांगाता आमी निर्णय घेवच्या विशयांत उलयता हांव आनीक येवच्या वर्सा जावंक आसची सिनोद सभा ह्या विशयाचेर आसा सिनोडॅलिटी विशयांत आनी हें चिंता पळय आज सुरू जाल्लें न्ही हें आयले वार आयिल्लें न्ही पवित्र सभेच्या सुरवेर तावून 1000 आसचें पवित्र सभेंत आसा तें ओके देखून सकरांनी सांगाता मेळोवन हां एक विशयाचेर विचार विनिमय करणं अध्ययन करणं देवाच्या उतरा प्रमाणे खंयचे सारकें तें विंचून काडचें आनी तो निर्धार घेवचो तसली प्रक्रिया पवित्र सभेंत आदीं जावन आशिल्ली आनी ह्या असली प्रक्रिया पवित्र सभेच्या सभांनी चलिल्ली आसात देखून हांगासर 2 संगती आसात एक सिनोद सभा सिनड्स म्हणटा आमी आनी हो शब्द जेराल जावन वापरता आमी आनी एक जेराल सभा या महासभा म्हणटा ताका आमी चर्च कावन्सिल्स म्हणटा देखून 2 तरांच्यो सभा आदल्या काळांत हांव चलोवन आशिल्ल्यो एक चर्च कावन्सिल्स महासभा आनी एक सिनोद सभा चर्च सिनड्स देखून ह्यो 2 तरांच्यो सभा आदीं जावन चलोवन आयल्यात आतां एक महासभा चर्च कावन्सिल्स आनी एक सिनोद सभा सो ह्या दोनां मदें आमी जर तर विचारचें जाल्यार कितें फरक हांचे मदें म्हळ्यार तातूंत भाग घेतल्या व्यक्तीचो फरक गी ह्या चर्चेचो विशय फरक आसलो गी व्यत्यास गी कितें व्यत्यास आसा ह्या दोनां मदें तो व्यत्यास वर्सां येता आसतना शेकडे पाशार जाता आसतना मागीर सारको दिसोन आयिल्लो सुरवेर तितलो तो दिसोन आयिल्लो ना
हा. पण सिनोद सभा म्हणता असताना तो विषयी त्या स्थळी मट्टाक सीमित जालो विषयी तशेंच त्या विशयाचे चर्चा करचे मनीस दाखल्याक सांगचे जाल्यार आमच्या भारताच्या पवी सभेक संबंध जाल्लो विशय हांगाचे पवी सभेचे मुखेली त्या विशयांत विचार विनिमय करून जोगतो निर्धार घेतात देखून त्या एका स्थळी पवी सभेक संबंध जाल्लो विषय ओके पण सगळ्या पवी सभेक संबंध जाल्लो विषय सगळ्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी सांगाता मेळोवन तांणी ताजे नियाळ करून निर्धार घेवचो विषय देखून सगळ्या पवी सभेक जेराळ जावन लक्ती जाल्ल्या विशयाचेर निर्धार घेवच्याक चलोवचे सभाक महासभा म्हणटा चर्च काउन्सिल काउन्सिल्स ओके आनीक स्थळी विशयाचेर गरजेची विचार विनिमय चलोवन निर्धार घेवच्याक हाका आमी सिनोद सभा म्हणटा या देखून असलो एक फरक आसा आता या महासभांत वय. कोण सकडी भाग घेतले वय. आणि सिनो सभेंत आता काय म्हणून सांगल्यार या सिनो सभेंत आमकां समजल्या प्रमाणे आता वय. चलते आसा वय. आम तूं वाराड्या माट्टार गी देश माट्टार सभा अशें चर्चा वय. चल्ल्या वय. तातूं कोण आसले म्हळ्यार याजक आसले लायक आसले धार्मीक आसले वय. सकडी आसले वय. तशेंच आतां हे जेराल महासभा चलतात तातूंत सकडी लायक धार्मीक आनी याजक आनी तसले आसतात की या कोणी एका वर्गाचे मात्र लोक असतात जेराल सभा आनी कितें सिनोद सभा दोनी सभा हातूंत वांटिले जावचे व्यक्ती पवी सभेचे बिस्प पवी सभेचे मुखेली जावन आसचे स्थळी पवी सभेक मुखेलपण दिवचे आनी मुखेली जावन आसचे आपोस्तलांचे वारिसदार जावन आसचे ते मात्र ह्या सभांनी वांटो घेतात ओके देखून पयले जावन महासभेक येता आसतना सगळ्या पवी सभेच्या बिस्पांनी सांगाता मेळोवन ह्या विशयांत निर्धार घेवन ताचेर विचार विनिमय घेवन आमकां एक जोगती शिकोवन दिवची ताका महासभा म्हणटा देखून थंयसर भाग घेवचे व्यक्ती बिस्प देखून जेराल सभेंत या महासभेंत भाग घेवचे व्यक्ती बिस्प सिनोद सभा स्थळी जाल्ले वरवीं या विशय तो स्थळी जाल्ले वरवीं तातूंत भाग घेवचे व्यक्ती बिस्पूच पूण सगळे पवी सभेचे न्हय एक थोड्या विभागाक या थोडे जाण विंचलेले व्यक्ती मात्र भाग घेतात दाखल्याक सांगचे जाल्यार फाटल्या 3 वर्सां पयले अमेझोनियाची सिनोद सभा चल्ली ती चल्ली रोमांत चल्ली जाल्यार ताचो विशय अमेझोनीच्या पवी सभे विशयांत ओके दक्षिण अमेरिकाच्या एका स्थळी पवी सभे विशयांत देखून विशय त्या पवी सभेक संबंध जाल्लो देखून त्या पवी सभेचे सकट बिस्प रोमांत सांगाता मेळोवन तांणी पापसाहेबाच्या अध्यक्षपणा काल एक महासभा चलोवन थंयसर तांणी थोडे विशय निर्धार केल्ले देखून ती सिनोद सभा देखून पवी सभेचे सगळे बिस्प थंयसर नातेल्ले ओके आता आनी एक विशय येता आसतना सिनो सभेंत थोड्यो सिनो सभा दुसऱ्या वातिकान सभा महासभे उपरांत सुरू जाल्ल्यो हर एका 4 वर्सां एक फावटी एक सिनो सभा चलता आनी एक विशय कान घेवन ताचेर ते विचार विनिमय चलयतात आतां मुखार येवचो सिनो सभेचो विशय सिनोडॅलिटी आनी हांगासर हर एका प्रांत्यांतावन हर एका स्थळी पवी सभेंतावन विंचून काडिल्ले नेमाक केल्ले थोडे बिस्प मात्र हजर जातात देखून सगळे पवी सभेचे बिस्प न्हय थोडे जण मात्र हजर जातात ओके इलेक्टेड वन्स चोजन वन्स तशें देखून ती सिनोद सभा हांगास त्या स्थळी पवी सभेंतूच चलाचें म्हणना ती रोमान चलोवंक की बरो रोमान चल्ली जाल्यार ती सिनोद सभाच कित्याक म्हळ्यार सगळे पवी सभेचे सकट बिस साहेब तातूंत हजर जायनात देखून बिस साहेब म्हळ्यार सांगलें जाल्यार तांकां मात घालचे हक्क आसा त्या सिनोद सभेंत खंयचोय विशय वोटाक येता आसतना निर्णय घेवचे पयले तो विशय वोटाक हाडतात या मत घालूंक आपयतात केवळ त्या मत घालचो हक्क बिस्पांक मात्र आनी महासभेंत आनी मत घालचे हक्क आनी कर्तव्य बिस्पांक कित्याक पवी सभेच्या स्थळी पवी सभेचे मुखेली जावन ते असलो निर्धार घेतात देखून हांगासर हेर आधार दितात आतां याजक जावंक पुरो या लायक जाणटे मनीस
आनी थोड्या थोड्या क्षेत्रांनी प्रवीण असले आसात ओके आणि तांकां आपयतात तांचो अभिप्राय घेवंक तांची जाणवाय घेवंक हा. ते आदार दितात जाणवाय दितात आणि विशय क्लॅरिफाय करूंक विश्लेषण करूंक आदार दितात पूण तांकां मत घालूंक हक्क ना देखून ते पवित्र सभे त्या सिनोद सभेचे जावं दी या महासभेचे जावं दी सांदे न्ही ते आर नॉट द मेंबर्स दे आर कन्सल्टर्स ते कन्सल्टर्स विचार विनिमय करूंक आसले व्यक्ती देखून याजक जावं या हेर व्यक्ती जावं भाग घेती जाल्यार ते एडवायजर्स जावन सल्लागार जावन थंयसर भाग घेतात पूण ताचे सांदे बिस्प मात्र आता प्रस्तुत कितें एक सिनोद सभा चलोवन आसा वय. तुमी आतां सांगल्या कारण म्हणटा जाल्यार पवित्र सभेचे सकडी बिस्प आनी तूं सांगाता मेळनात वय. देखून हांव चिंता ही सभा आसा ताका महासभा वय. चर्च कावन्सील म्हूण सांगूंक जायना ना. पूण सांगाताच ही सगळ्या संवसारार चलता देखून वय. सगळ्यांनी त्या अर्थान खंय म्हणी ताका तुलन करणं ताजे लागीं येता की सिनोद सभा आमच्या चर्च कावन्सिलाक खंय ताळ पडटा की म्हणी काय म्हळ्यार एक विशयान तूं आसा की सिनोद सभेंत ह्या सगळ्यांनी चलता सगळ्या संवसाराचे चलता ही सभा मात्र. वय वय पूण हे चर्च कावन्सील न्ही मात्र वय देखून ते चर्च कावन्सील आनी सिनोद सभा ताच्या व्याख्यानाचेर ही सभा होंदोन आसा हाजेर होंदोन आसा. व्याख्यान आसा ओके. व्याख्यान कितें म्हणून सांगलें जाल्यार जनरल महासभा म्हणून सांगलें जाल्यार पाप साहेबान सगळ्या पवित्र सभेच्या बिसाहेबांक हा. सांगात आपोवन चलयलेली महासभा आणि तांतूं घेतिल्ले निर्धार सगळे पवित्र सभेक ते लागू जावचे ओके ओके. सिनोद सभा म्हणून सांगलें जाल्यार विशय सगळ्या पवित्र सभेक लागू जावचे जावंक पुरो पूण सकड बिसाहेबांक येना. आपोवन दिवंक ना हा. थोड्या जाणांक मात्र विसरून ह्या विशयांत निर्णय करून घेतला देखून ती शिकोवन हा. सिनोद सभा ओके. देखून महासभेची शिकोवन कितें आसा ती दिवची महासभेन पाप साहेबान न्ही पाप साहेबान ताका रुजू दिवची ताणें पाप साहेबान ताका कबलात दिवची हा. हा. पाप साहेबाच्या अधिकारा खाल कबलातेन ते शिकोवन लोक आमच्या पवित्र सभेक दिवची पूण सिनोद सभेन कितें करचें त्या विशयांत विचार विनिमय करून सकट विशय पाप साहेबाक दिवचे आनी पाप साहेब ती शिकोवन दिता ओके ताच्या ओके ओके वैयक्तीक पाप साहेब म्हणल्यार त्या वैयक्तीक आधाराचेर त्या हुद्द्याक लागून ताणें शिकोवन दिवचे देखून व्याख्यानांत फरक आसा फरक आसा. ओके. वय 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 आता हे चर्च कावन्सिल्स वय. महासभा कितले जालात येदोळ पर्यंत वय. पवित्र सभेंत या. आनी आमी सेमिनारींत शिकता आसतना जेरुझलेम कावन्सील म्हणटले वय जेरुझलेमाची महासभा महासभा, म्हणून. वय. ती महासभा गी या खंयच्या हातूंत कॅटेगरींत वर्गांत पडटा ती वय. जेरुझलेमाची सभा वय पयले महासभा कितल्यो आसल्यो त्या विशयांत सुरू करता येस येस येदोळ पर्यंत पवित्र सभेंत 21 महासभा चल्ल्यात 21 जनरल कावन्सिल्स आनी पयली महासभा चलयल्ली 325 इस्व्यांत निशेयाची पवित्र महासभा 325 इस्व्यांत निशेया म्हणल्यार गांवांत ही पवित्र महासभा चलयल्ली ती 325 इस्व्यांत आनी निमाणी 21 आनी 21 21st महासभा 21वी महासभा 60 वर्सां पयले वातिकानाची दुसरी महासभा चलयल्ली ओके देखून आयले वार आमकां लागीं आसची महासभा वातिकानाची दुसरी महासभा देखून 21 जाल्यात पूण जेरुझलाची पवित्र महासभा चलयल्ल्या विशयांत धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत सांगला वय 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 देखून धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत 15व्या अध्यायांत तांणी सभा चलयली म्हणून सांगलेलें आसा बरयलां आसा लोक थंयसर बरयता पूण पवित्र सभेच्या महासभा लेख करता आसतना ही जेरुझलाची सभा थंयसर गमनाक घेवंक ना देखून आपोस्ताला उपरांत चलयल्यो महासभा मात्र हांगासर गमनाक घेतल्या देखून पोस्ट अपोस्टोलीक पिरियड म्हणटा आपोस्ताला उपरांतल्या काळांत सुरू जाल्ल्यो वेळ आनी थंय तावन जाल्ल्यो त्यो महासभा गमनाक घेवन 21 महासभा आसात
सो देखून ते आता जेरुझलेमाची सभा या वर्गांत येना महासभेच्या वर्गांत येना, येना वय. विंगडत विंगडेस येता म्हळ्यार आपोस्तलांनी सांगता अपोस्तलांनी सांगाता म्हणून तशें म्हणटा त्या महासभा जेरुझलेमाच्या सभेंत दिल्लो निर्धार उन्या माट्टा असो न्ही वय. वय हा. तो निजाय देवाचे उतार न्ही कित्याक म्हळ्यार अपोस्तलांचे कृत्य पुस्तकांत हांव दिवचें ओके. आनी ताकाय तितलें महत्व आसा हा, हा, वय त्या सभेंत म्हळ्यार ती सभा कित्या खातीर आपयली ती तोळ आपोस्तलांच्या वेळारच वय. सादारण सोडून जेजू कुर्सार मारून सर्गार सोडून गेल्ल्या थोड्याच वर्सांनी म्हणले बरी म्हणून येता वय. तोळ तू कितें थंयसर एक हें काल म्हळ्यार गोंधळ उपजलो आनी कित्या खातीर आपयली ती सभा वय एक 5:5 या 8:8 इसवेंत हा, ही महासभा आपयली आपोस्तलांची सभा आपयली हा, आनी ही सभा आपोवच्याक एक कारण आशिल्लें आनी कारण त्या वेळार एक व्हडलें कारण तें एक विवाद तो हो 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 विवाद कितें म्हळ्यार जुदेव धर्मांतावन क्रिस्तांव जाल्ले हा, भावार्थी आशिल्ले ओके आनी हेर जातींतावन या हेर धर्मांतावन क्रिस्तांव जाल्ले भावार्थी आशिल्ले देखून 2 पंगडाचे आशिल्ले देखून एक पंगड असो क्रिस्तांव लोक आशिल्लो जुदेव पयले ते जल्मांतावन जुदेव हा, आतां ते क्रिस्तांव जाले आनी तांणी तेंचे आशिल्ले आमी व्हडले मनीस ओके पवित्र सभेंत क्रिस्तांव भावार्था प्रमाणे आमी व्हडले मनीस हो. दाखल्याक सांब पेद्रू सकट आपोस्तल ओके सांब पावलो हा. आनी ते सकट जुदेव क्रिस्तांव वय. त्या वेळार तांचे मालकडे जुदेव ओके देखून एका वर्गाच्या भावार्थ्याने सांगून चिंतले आनी वाद केलो आमी आदांचे अब्राहमाच्या संततेंतावन आयिल्ले आनी जेजूय अब्राहमाच्या संततेचो या दाविदाच्या संततेचो तशें जाल्ले वरवीं कोण क्रिस्तांव जावंक अशें येता ताणें जुदेव जायचे पयले ओके देखून सांब पावलो मस्त फावटी त्या विशयान बरयता आनी आपोस्तलांच्या कृत्यांत पुस्तकांनी बरयलां सुन्नत करचे सुन्नत केल्लो सुन्नत करिनातलो विशयांत बरयला पूण अर्थ कितें ताचो अर्थ सुन्नत करचे मात्र न्ही ताच्या फाटल्यान आशिल्लो तो विवाद विवाद कितें म्हूण सांगल्यार हे जुदेव जाल्ले क्रिस्तांव जाल्ले जुदेव या जुदेव क्रिस्तांव म्हणटा हांव ज्युईश क्रिश्चन्स तांचो वाद जर एक हेर जातीचो आसा एक रोमागार आसा ग्रीस असो एकलो आसा या हेर भावार्थांत जल्मून वाडल्लो एकलो आसा ताणें क्रिस्तांव जायचे जाल्यार पयले जुदेव जायचे पयले जुदेव जावन मागीर ताणें पवित्र स्नान घेवन क्रिस्तांव जायचे ओके देखून वाट गुवन येयची अशी मिट्ट न्ही तो वाद या जुदेव क्रिस्तांवाचो पूण सांब पावलो दुसऱ्या गांवांक गेल्लो आनी गेल्ले कडेन ताका जुदेवांनी स्विकार करूंक ना जेंतिलांनी स्विकार केलो हेर जातीच्यांनी स्विकार केलो आनी ते क्रिस्तांव जाले आनी सांब पावलान गेल्लेच तांकां क्रिस्तांव जाल्ल्या खातीर आनी तांणी क्रिस्ताक मानून घेतल्या खातीर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरान बरोवन ताणें तांकां पवित्र स्नान दिलें आनी ते पवित्र सभेचे सांदे जाले पूण जेरुझलेमांत आशिल्ले हे जुदेव क्रिस्तांवांनी ताका आडखळ हाडली या ताच्या विशयान विवाद उपजयलो देखून पावलो आनी बार्नाबास त्या गांवांत पाटी आयले रोमाक आयले ते खंयसर आशिल्ले आथेनांत आशिल्ले कोरिंतांत आशिल्ले आनी त्या सकट गांवांनी तांणी जेंतिलांक क्रिस्तांव केल्ले तांणी देखून आतां तांणी जेरुझलेमाक आयले जेरुझलेमांत सकट आपोस्तल सांगाता मेळ्ळे पावलो आनी बार्नाबास तांचेय तेय सांगाता आयले आनी तांणी थंयसर सभा चलयली सभा चलोवन तांणी विचार विनिमय केलो तर थोडे जाण अशें म्हणटात पावलो बार्नाबास आनी ताचे सांगाती अशें म्हणटात तर खंयचे सारकें तो तांचो वाद देखून आपोस्तलांच्या कृत्या पुस्तकांत सांगलां आमी विचार विनिमय चलयल्या उपरांत आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरान आमी निर्णय अशें केला पवित्र आत्म्याच्या प्रेरान बरोबर आमी असो निर्णय केला देखून जेरुझलेमाची सभा एक गरजेची सभा पूण आजुनूय आमकां ती म्हत्वाची कित्याक दाखल्याक आमचेच विशयान घेवचें जाल्यार आमचे मालकडे जुदेव न्ही हेर धर्म पाळटाले देखून आमी क्रिस्तांव जाता आसतना आमचे मालगडे क्रिस्तांव जाता आसतना जुदेव जावची गरज पडोवंक ना पवित्र स्नाना वरवीं पवित्र सभेचे सांदे जाले आनी तो जावन आसलो वाद सांब पावलो असो गालातकारां बरयल्या पत्रांत तो सांगता देखून जेरुझलेमाची सभा हे दिशेन म्हत्वाची आमकां ताजे उपरांत हांव चिंतता तुमी सांगल्या प्रमाणे पयली सभा
महासभा म्हणून सांगला निश्चयाची निश्चयाची वय हा ती सभा कोणे आपयली आणि थंयसर कितें वाद आसलो या कितें इत्यार्थ करूंक आसले वय आणि कोणा सगळ्यांनी हातूंत भाग घेतलो या निश्चयाची सभा 325 इस्व्यांत चलिल्ली आणि ती सभा आपयल्ली चक्रवर्तीन पापसाहेबांनी पण आज ताच्या उपरांतल्या शतमानांनी उपरांतल्यो सभा विशेष जावन अस्तम ते चलिल्ल्यो सभा सगळ्यो पापसाहेबान आपोवच्यो आणि आज अधिकृत जावन खंयची महासभा आपयची जाल्यार ती पापसाहेबान आपयचे खंयच्या हेर व्यक्तीन आपोवंक साध्य ना पूण तवळच्या सुरविल्या काळार हे सकट चिंता आपूं उदेंवन येताले मात्र जाल्ले वरवीं हांगासर असले एक घडिल्लें घडीत आसा ती सभा चक्रवर्तीन आपयली कारण कितें म्हूण सांगल्यार थंयसर वाद उब जालो विवाद उब जालो कशें जेरुसलाच्या सभेक एक विवाद आसलो तशें हांगासर एक ह्या सभेक एक विवाद आसलो विवाद उपजयल्लो एका याजकान तो इजिप्ताच्या अलेक्झांड्रिया गांवचो आणि तो ग्रीक तत्वशास्त्र शिकिल्लो आणि ग्रीक तत्वशास्त्रा प्रमाणे चिंतसो मनीस देखून ते चिंता मोतींत आसलेल्या ह्या याजकान ताचें नांव एरियस म्हणून एरियस ताणें एक अशें चिंताप दिलें जेजू संवसार आयिल्लो सोडवणदार वय पूण जेजू देवाचो पूत न्हय पूण देवाचो पूत म्हणटा हांव पूण तो देवाक समान न्हय देवाक समान न्हय तो देखून कितें बाप म्हणटा हांव तो तिके वयर जेजू देवाचो पूत तो पूत जाल्यार तिके सकयल देखून त्या आमी आज कितें त्रिंदाद म्हणटा हांव तेगी समासा म्हणटा हांव तो वळू एरियसान सांगलें ते समासम न्हय एकल्याक चड अधिकार तशेंच मान फावो आनी एकल्याक इल्लो उणो मान आनी अधिकार आनी हे चिंताप ताणें पासारलें ते चिंताप लोकां मदें लोकां मोगाळ जालें ताच्या शर्मा आनी त्या विशयान शिकयतालो आनी ताका पाटलावदारी मेळ्ळें पाटलावदारी मेळटा आसतना तो विशय सगळ्यांनी गेलो आनी तो वळ थोड्यांनी ताका ही सूख म्हूण सांगलें आनी बिस्पांनी सांगलें आनी ही सूख शिकोवन जेजू बापाक समान त्रिंदादीचो दुसरो जण तशें म्हूण सांगता आसतना एरियसाचे पाटलावदारी ना ते सारकें न्ही म्हूण जालें तशें पंगड जालें हांचे मदें पंगड जालें आनी पंगड जाता आसतना ते पंगड विस्तारले ते अलेक्झांड्रियान मात उरोनात इजिप्तान मात उरोनात सगळ्या उदेंतीच्या रोमी चक्रवर्त्यांत विस्तारले आतां पयलो विशय जावन उदेंतीचो चक्राधिपत्य आतां कितें टर्की गांव आसा म्हणटा हांव कॉन्स्टंटिनोपल आतांचे इस्तांबूल ते तो वळच्या काळार कॉन्स्टंटिनोपल आसलें आनी ती ताची राजधानी आनी ती तावन आशिल्ले सगळे ग्रीक उलोवचो लोक सडावसान ग्रीक उलोवचो लोक आनी ह्या लोकां मदें हो विशय विस्तारलो आनी विवाद सुरू जाले थोडे जाण कितें अधिकृत पोवी सभेन सांगचे आसले पाती येताले आनी बाप आनी पूत समान म्हणटाले पूण थोडे जाण एरियसान सांगलेले सारकें म्हणून सांगताले अशें विवाद उब जालो विवाद उब जाल्ल्या वेळार तो विवाद पोवी सभेन मात्र न्ही समाजीकी ताचो प्रभाव पडलो कित्याक म्हळ्यार सडाव वचून क्रिस्तांव आसले देखून दोन पंगड जाता आसतना विवाद चड जाता आनी तो काल इगर्जे भितर मात उरना समाज ती विस्तारता समाज थंयसर जाता देखून पोवी सभेच्या मुखेली आनी तशेंच लोकांनी चक्रवर्ती कडेन सांगलें हो हे विशय सारको करीचे देखून चक्रवर्ती कॉन्स्टंटायनान महासभा आपयली आनी महासभेंत निर्धार घेवच्याक बिस्पांक ताणें उलो दिलो आनी ही महासभा पयल्या वेळार पापसाहेबाक ही खबर दिल्ली आनी पापसाहेबान 14 जाणांक ताच्या रिप्रेझेंटेटिव्स तांकां ताणें धाडले देखून पापसाहेबाच्या पार्टीन ह्या पाश्चात्य पोवी सभेच्या पार्टीन 16 रिप्रेझेंटेटिव्स ह्या महासभेन तांणी भाग घेतलो आसा अशें थंयसर निसेच्या पोवी सभेंत 318 बिस्सायब आसले 318 बिस्सायबांनी सांगाता मेळोवन सुमार हांव चिंता सुमार लागीं 2 म्हयने
सांगाता मेळोन ह्या विशयाचेर विचार विनिमय करून आनी अखेरीक एक निर्धार आयलो आनी तो निर्धार कितें म्हणून आमकां आमी म्हणच्या सतमणतान म्हण आसा आमी ते लांब सतमणता म्हणटा आमकां ते खंय तावन आयिल्लें कळीत ना हय ते लांब सतमणता कित्याक एकाच देवाक सतमणता म्हणटा पूण ते सतमणता हें दिल्लें निशयाच्या महासभेन निशयाच्या महासभेन हे सतमणता विशय मागण्यांत कितें विवाद आसलो त्या विवादाक जाप दिली विवाद असो आसलो की बाप व्हडू पूत ल्हान बापा आनी पुता मदें अंतर आसा हे एकच समान न्हय तो विवाद आतां निशयाच्या पवित्र सभेन सारकें शिकयलें तो बापा तावन उब जाला बापा तावन आयिल्लो ताका रोसूंक ना देखून तो रचना न्ही क्रिएशन न्ही तो बापा तावनूच आयला बापा समान तो देखून इंग्लिशांत या लात्या भाशेंत आसलेले वापरलेलो शब्द कॉन्सबस्टॅन्शियल म्हणजे बापा मदें आनी पुता मदें कसलोच अंतर ना खंयच्याच रितीन जावं ती चिंतपाचें म्हणटाक ह्या त्रिंदादींत ताचे भितर खंयच्याच रितीन फरक ना देखून ते शब्द त्या निशयाच्या पवित्र सभेंत वापरलेले महासभेंत वापरलेले वरवीं जेजू विशयांत कितें सूख शिकोवन आशिल्ली ताका सारकी जाप मेळ्ळी आतां हे सत म्हणटा एक ल्हान आसा आपोस्तलांचें आनी एक लांब आसा ह्या लांब सतमंतांत नवे विशय आसात की ह्या आमच्या आपोस्तलांचे सतमंत कितें आसा तांतल्यांत विस्तारावन हांगासर सांगला कितें म्हणटा तुमी दोनी सतमंतांत विविंगड सुवात्यांनी उपजोन आयिल्ले आपोस्तलांचे सतमंता आनीक उपरांतले निशयाचे सतमंता देखून हांगासर दोनांय ते विशय एकच आसात निशयाच्या महासभेन दिल्ल्या सतमंतांत विशय विस्तारून सांगला कितें थंयसर विवाद आसलो त्या विवादाक जाप दिवची गरज आशिल्ली देखून विशय विस्तारून सांगल्या देखून विशय ह्या भावार्थाची सता विंगड ना सता एकच आसात ते गोंधळ निवारच्या खातीर विस्तारावन सांगला एक्सप्लिसिटली ओके आता ही निशयाची पवित्र सभा पहिली महासभा ताजे उपरांत खंयची सभा येता ताचे उपरांत चलिल्ली एक सुमार 50 वर्सां उपरांतली 380 381 ओके आनी ती दुसरी महासभा ताका कॉन्स्टँटिनोपोलाची पहिली महासभा म्हणटा देखून ती कॉन्स्टँटिनोपोलाची पहिली महासभा म्हणजे ताच्या उपरांत उरल्यो 2 जाल्यात देखून हाका आमी पहिली म्हणून आपयता देखून कॉन्स्टँटिनोपोल शहरांत म्हणजे आतांचे इस्तांबूल त्या शहरांत परत चक्रवर्तीन आनी एक महासभा आपयली परत विशय होसो कितें एरियसान सूख शिकोवन दिली ती सूख शिकोवन दुसऱ्याच रितीन आतां मुखारून गेली मुखारून येता आसतना विशय इल्लेशे बदलाले देखून परत गोंधळ उब जालो एकच विशय ओत्तुगे तो विशय म्हूण सांगता आसतना विशय येतलो असो विशय आतां पवित्रत्म्या विशयांत जे कितें निशयाच्या पवित्र सभेन महासभेन पुता विशयांत शिकयलें आतां वर्सां मुखारून येता आसतना आतां पवित्रत्मो देवा समानगी क्रिस्त समानगी तो ताची आयडेंटिटी कितें अस्मिताय कितें तो कितें जावन आसा त्या विशयान सवालां उदेली आनी त्या विशयान सवालां उदेसतना विवादी उब जाले देखून हांगासर परत हांगासर महासभा आपोवची गरज पडली देखून कारणी आनी एक कितें म्हळ्यार हांगासर जेजू क्रिस्ता विशयांत आनी एक सवाल उदेवन आयिल्ले पूण ते व्हडले सवाल जावंक ना अपोलिनारियस म्हणलो एकलो बिस्पू ताणें कितें निशयाच्या पवित्र सभेन शिकयलें तें आनीकी चड मापान ताणें तें शिकोवंक सुरू केलें पूण ताची उद्देश सूख शिकोवन दिवची न्ही पूण विशय कितले सोद जाता की आमी एका कुशीन चड ओडलें जाल्यार तिशीन पडटा आनी एक कुशीन ओडलें जाल्यार इशीन पडटा समस्या तशें जाता देखून आमी कितें भावार्था विशयांत उलयता आसतना आमी बॅलन्स दवरून उलयचें म्हणटा आमी कितें सारकें आसा तें समतोलन सांबाळूंक आसा देखून असलो समाज उदेता आसतना परत हांगासर आयिल्ले सवाल पवित्रत्म्या विशयांत देखून
कॉन्स्टँटिनोपलच्या पहिल्या महासभेन परत संगाता मेळोवन हांगासर विचार विनिमय चलयलो. सुमार 170 आनी 8 बिस्प ह्या सभेंत हजर आसले म्हणून चरित्रेकार सांगतात. आणि थंयसर पवित्रत्म्या विशयांत परत शिकोवन दिली. देखून तेच एकाच देवाक सतमणता मागणें आसा आमी ते म्हणटा ताचेर पवित्रत्म्या विशयांत परतून सांगला. हांगासर परतून पवित्रत्म्या विशयांत विस्तारून सांगला. तो जीवदातार प्रवादे मारी फात तो उलयलो ह्यो संगती हांगा आयल्यो. देखून आमचे एकाच देवाक सतमणता मागण्या आसा ते ह्या दोन्ही महासभेनी दिल्ली शिकोवन. ते म्हळ्यार निश्चयांत कितें थंयसर सभा जाली ते सतमंत सगळे थंयत इत्यार्थ जावना सगळे मागण्या त्या दोन्ही सभेंत जाल्लें कुडसून हे मागण्या आसा. मागण्या आयला. आणि दुसरें कालें म्हणटा जाल्यार आतां पयल्यांची सभा निसियाची ती पयली कॉन्स्टँटीन रायान आणि निसिया गांवांत देखून निसिया म्हणलें नांव. आता दुसरी आत्ता थांगली आसा कॉन्स्टँटिनाची ती चक्राधिपतींत आपयली सभा. पूण वत्तू चक्रवर्ती कॉन्स्टँटीन दुसरो थियोडियस चक्रवर्तीन आपयलेली ही दुसरी सभा. देखून खंयच्या गांवांत ही सभा चल्ल्या त्या गांवचें नांव दिलां. देखून उपरांत ट्रेंतांत महासभा चल्ली आसा. देखून त्रिदेंतीन महासभा म्हणटा. वातिकन दुसरी महासभा वातिकनांत चल्ली. देखून वातिकन महासभा त्या त्या गांवाचे नांव दवरून त्या नांवान आमी आपयता. मागीर आनी एक तुमी विशय सांगलो ही महासभा आपयता आसतना हातूं उदेंतीचे सभा आपयताना सडाव दोन चक्राधिपती राव हे आपयतले आनी ताच्या मागीर पाश्चात्य गांवांनी जाता आसतना पाप साहेब हे सभा आपयतले म्हणून एका कारण कितें उदेंतीन कित्याक राय आपयतालो चक्राधिपती आनी पाश्चात्य गांवान पाप साहेब कित्याक आपयतले. विशय असो आमी पयले जावन तोवळच्या काळाचे राज्यकी सन्निवेश पळोवची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार कितें आमी उलयता आज ते त्या काळाचे रोमी चक्राधिपत्य. रोमी चक्राधिपत्य युरोपांत हांवन धरिल्लें. हांगासर लागीं पर्शियाच्या बॉर्डरा मुसर आशिल्लें. हांगासर इस्रायल मुसर आशिल्लें. देखून थंयसर रोमांत हांवन या ताच्या वयल्या गांवांत हांवन सुरू करण लागीं फ्रांसांत हांवन सुरू करण हांगासर पालेस्तीन मुसर येता आसतना भारीच व्हडलें चक्राधिपत्य. देखून कॉन्स्टंटायन रायान 325 इस्वे त्या वेळार सुमार 320 इस्वे वेळार ताणें एक बुदवंकाय करशिल्ली. उदेंतीचे चक्राधिपती म्हणून विंगड केलें आनी अस्तंतेचे चक्राधिपती म्हणून विंगड केलें. ते विंगड केल्लें ताचे राज चलोवच्या खातीर. दुसरें कारण कितें नातिल्लें पूण हांगासर ताचे राज चलोवच्या खातीर दिशिल्ल्यान एक विंगडच एक आतां आमी राज्य केल्ले बरें आतां आमी राज्य वांटे करता तशेंच ताणें ताचे आडळ तें बऱ्यान जावचे खातीर केलें. वर्सां पाशार जाता आसतना कॉन्स्टँटिनोपलाचे पूत अधिकाराक येता आसतना एक पूत पाश्चात्य गांवांत रावलो रोमांतच रावलो आनी एकलो हांगासर कॉन्स्टँटिनोपलाक आयलो. तशें हांचे मदें विंगड जालें. देखून उदेंतीचे चक्राधिपती विंगडच जाले अस्तंतेचे चक्राधिपती विंगडच जाले. देखून पयले ते एकच आशिल्ले. आतां पवित्र सभेक विशय येता आसतना आतां उदेंतीच्या गांवांत ग्रीक भास चडाव वचून उलयताले. पाश्चात्य गांवांत लातीन उलयताले. तशें भाशेचेरय फरक पडलो. आनी आतांच्या काळा बरी तवळ संपर्क चड नातुरलो. संपर्क मस्तून आशिल्लो. तशें आसतना खंयचोय विवाद जालो तो विवाद रोमाक व्हरून रोमांत सगळे तशे निर्धार घेवन पाटी हांगासर येवन हांगासर सारकें करचें तसलो अवकाश तो व्हड नातुरलो. तितलो वेळ आनी तसली साधनां नातिल्लीं. तशें आसतना कितें थंयसर विवाद जाता थंयसर तांणी त्या त्या काळाक सरी जावन जाप दिवची आनी इत्यार्थ करचें पडटालें. तशेंच जालें हांगासर. देखून उदेंतींत असलो विवाद जाता आसतना तांकां पाश्चात्याच्या सक्कट बिस्पांक हांगासर येवन सांगाता मेळोवन महासभा चलोवंक जावना. देखून चक्रवर्तीन ताच्या मुखेलपणान पूण ह्यो महासभा चल्ल्यो. पूण ह्या महासभेक
पाप साहेबांनी तांची अनुमती दिल्ली आसा आणि ह्या महासभेन जाल्ले ते निर्णय पाप साहेबान उपरांतल्या पाप साहेबांनी मानून घेतल्यात देखून असल महासभा म्हणटा देखून उदेंत आनी अस्तंत म्हणटा आसतना असल फरक आसा देखून पाप साहेबान कित्याक आपोवना म्हळ्यार कारण इतलेंच तो व्हड साथ देता उणी आसले पूण उपरांत वर्सां पाशार जावन येता आसतना शेकडे उतरता आसतना थंयसर चड उदेंतीचे मदें आनी अस्तंते मदें चड ती सभा पवी सभा लागीं येता आसतना मागीर पाप साहेबाकच ही महासभा आपोवच्याक आनी ताणें ताचेर अध्यक्षपण चलोवच्याक साध्य जालें आनी अशें महासभा पाप साहेबान आपयल्यात ओके आता हे सभा आपयत आसतना म्हळ्यार फाटतळ कितें आसता म्हळ्यार कितें एक घुसपड गी विवाद गे आसता आनी तो इत्यार्थ करच्या खातीर एक चक्रवर्तीन आपयली ह्या उपरांत पाप साहेबान आपयले आता सभा अखेर जाता आसतना एक अंडरस्टँडिंगाक एक निर्णय घेतात अशें म्हणटा आसतना थंयसर काही नवे सत उगडापें जाता की ह्या कितें सत उगडापें केल्लें आसा तेंत अर्थ करूंक की सभा उपकारा पडटात कितें जाता थंयसर कितें सडावत नवे साव येवच्या बदलाक कितें आमकां पवी सभेन आनी पवित्र पुस्तकांत शिकयलां ते विवरण जावन आमकां शिकोवन मेळ्ळ्या नवे सत येवंक ना देखून म्हणजे ऑर्थोडॉक्स फेथ म्हणटा आमी आपोस्तलांत हांव मानून घेतिल्लो भावार्थ तो वळतावन आमी कितें पाळना इल्लो भावार्थ तोच भावार्थ पूण त्या भावार्थाचे विवरण आनी भावार्थ जियोवची रीत ते आमकां ह्या महासभेनी कळयलां देखून दुसऱ्या उपरांतल्या महासभांनी शिकयलें तेंच की तें पवित्र पुस्तकांत शिकयलां तेंच विस्तार जावन आमकां शिकयलां अशें म्हणटा आसतना ते विशय कितें आसात विवादाक संबंद जाल्ले विशय ताका तांणी सारकी जाप दिल्या तशें कितें विवाद कित्याक आयले म्हळ्यार ही शिकोवन पवित्र पुस्तका विशयांत ह्या आपोस्तालान दिल्ली शिकोवन आमकां तितले विस्तारान दिल्ली ना ताका कितें म्हळ्यार वेळ असो अवकाश जायचे तो वेळ येता आसतना ते चिंता उक्ताडाक येता ते पयलें ते लिपोवन आसता मागीर ते उक्ताडाक येता देखून महासभेन जालें इतलेंच की तें सत लिपोवन आशिल्लें तें तांणी उगडापें दिलां आमकां अखेर करच्या पयलें म्हज्या कुतुहला खातीर हांवें एक सवाल विचारचें वडोल तुमी म्हळें निसियाच्या महासभा आपयता आसतना चक्रवर्तीन ती सभा आपयली आनी तातूंत लागी लागी 318 कोणा बिसायब आशिल्ले आनी 2 म्हयने कोणा ती सभा चल्ली म्हळें तुवें विशय आसलो सादारण एकच कारण म्हण सांगल्यार बाप आनी पूत एकच लेगी समासम गी एरियसान काले म्हळें म्हण सांगल्यार तो देवाचो पूत वय पूण देवाक समासम न्ही म्हणून आतां हो विशय तो एक इत्यार्थ करच्या खातीर इतल्या मनशांक एक विशय कित्या खातीर इतलो लांब तेंप तांकां लागलो गे म्हणून म्हणजे एक क्युरियोसिटी म्हळ्यार हांगासर येता आसतना विशय आमकां ते प्रमुख विशय तो त्या विशयाचेर तांणी चर्चा चलयली म्हणून आमी सांगता पूण त्या सांगात हेर विशय तांणी घेतलेले आसात देखून निशयाच्या पवी सभेचे निर्णय कितें आसात ते आमकां पुस्तकांनी वाचूंक मेळटात तांणी हो एक विशय मात्र न्ही पवी सभेच्या आदळत्या विशयांत साक्रामेंता विशयांत आनी पवी सभेच्या जिविता विशयांत ते सगळे संगती तांणी सांगल्यो आसात देखून विशय हेर विशय हांगासर आयल्यात पूण आमी प्रमुख जावन सांगता आसतना कितें उलयलें ह्या विशयाचेर विवाद आशिल्लो हाका तांणी जाप दिल्या म्हूण सांगता पूण हेर विशय थंयसर आशिल्ले एक उठून दिसतो विशय म्हळ्यार आमकां वो हेर विशय ते उलयल्यात म्हळ्यार लांब काळ थंयसर ते आशिल्ले म्हणटा आसतना वय देखून विस्तार चिंता आपसल्ला म्हाका जाणो आज आमी हांगासर हो संवाद रावयता भोव अपूर्बायचे म्हण सांगल्यार फाटल्या 2000 वर्सांनी पवी सभा कशें चलत आयल्या आनी खंडीत जावनी पवी सभेच्या सुरवेरीत थोडी सवाल आयली म्हणटा आसतना उपरांत ती विस्तारतना चड आनी चड सवालां येवचे सहज जावन आसा आनी ताका जापी दिवचे प्रयत्न ह्या महासभा मुखांतर चल्ला आनी हे आमकां मनादीक दोतोर राजेश रोजारियो आनी आमकां भोव अपूर्बायन विवरून ते सांगलां कशें हे सभा जमतले कोण आपयतले आनी ताज्या मागीर कितें थंयसर चलतलें हे सकडी भोव अपूर्बायन ताणें आमकां तिळसिलां भोव म्हत्वाची जाणवाय आमच्या भावार्थाक लक्ती जाल्ली
तुमच्या सर्वांच्या नावानं बाप राजेशाक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें. थँक्यू व्हेरी मच. आणि तशेंच तुमकां आज आमी चलयल्या संवादा विशयांत या चर्च कावन्सिल्स ह्या विशयांत चडीत कांय तुमकां विवर विचारूंक आसा जाल्यार कांय सवाल आसा जाल्यार तुमी खंडी जावन विचार येता. मुखल्या दिसांनी आमी ते दिवंक प्रयत्न करता. व्हॉट्सॅपार विचारचें तर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com. परत हे मेळटा पर्यंत तुमकां समजता की देव बरें करूं. थँक्यू. समट आणि सावाला संसार जाता असताना सगळी आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडाय आमचो भावार सोम्या सडाय आमचो
आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटता वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.